तुमची कावन्सिलां मिटींग जाली तर तुमचे कितें मुद्दे आसले? आमचे ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ले अशे खुबशे मुद्दे आशिल्ले, ताजेर आमी रेजोल्युशनां बी घेतलेली आसा. थोड्यांचे आमी जे कितें रेजोल्युशनां घेतलेली आसा ती सांगेकारांच्या बऱ्या खातीरच घेतलेली आसा. थोड्यांचे मातशे इश्यूज बी जाला, थोड्या एकामेकाचे क्लॅश बी जाले बरे भाशेन. कितले मुद्दे आशिल्ले तुमचे? एक 25 काय 26 कितें पॉयंट आशिल्ले. एक चड करून आमचो शिवाजीचो एक पॉयंट आशिल्लो आमच्या हितून, तो स्टॅच्यू आनी तो रिनोवेशनाक घालपाचो, तो आमी सगळ्यांनी ठराव घेवन पास घेतलेलो आसा. ताजेर आमी खूब हॅपी आसा की एक सांगेकारांक कितें तरी एक बरें एक हें मेळटलें म्हणून. हिटेड आर्ग्युमेंट कितें जालो? आयज सांगे म्युन्सिपालिटीची मिटींग आसली आनी सांगेच्या म्युन्सिपालिटी भितर पॉयंट आशिल्ले जायते आनी आय एम व्हेरी मच हॅपी की कन्फर्मेशनान पॉयंट येता आसतना फर्स्ट म्हटल्यार एक आमी डिसिजन हातान घेतलां की आयज सामकें रेजोल्युशन जालें, कन्फर्म जालें की एक आवय एक बापूय जो कोण एकलो मरता आनी तें घर घोवाच्या नांवार शिफ्ट करपाक जाय, ट्रान्सफर करपाक जाय. वो घोव मेलो जाल्यार बायलेच्या नांवार ट्रान्सफर करपाक जाय, वो आवय बापूय मेलो जाल्यार भुरग्याच्या नांवार ट्रान्सफर करपाक जाय, म्हणजे ब्लड रिलेशनान ट्रान्सफर करपाक जाय लिगल हेर जाल्यार ते 5,000 रुपया फायन हें आशिल्ली ट्रान्सफर फी. ती आयज हांवें रेजोल्युशन गेल्ल्या मिटिंगेक मांडलेलें आनी ह्या मिटिंगेक तें कन्फर्मेशनाक आहलें. सो कन्फर्म जालें म्हणटच डिसिजन जाता. आयज एक गूड न्यूज सांगेकाराक आहा. फाल्यां जरी हांव गॉड फॉरबीड कोण एक्सपायर्ड जावपाक नाका, पूण एखादे आवय कोणाची एक्सपायर्ड जाली जाल्यार ती बापायच्या नांवार ट्रान्सफर करपाक, वो आवय आनी बापूय दोगूय जाण मेली जाल्यार भुरग्याच्या नांवार ट्रान्सफर करपाक, लिगल हेराच्या नांवार ट्रान्सफर करपाक. आतां 5,000 दिवपाचें नाका, 1,000 रुपया भितर तें ट्रान्सफर फी आमी केल्ली आहा. जी 5,000 रुपया आशिल्ली ती 1,000 केल्ली आहा. ती आतां आमी DMAक धाडटले फॉर एप्रुवल आनी 10 जाण कावन्सिलरान रेजोल्युशन घेतिल्लें आहा. हांव तांचे मना कडल्यान आभार मानतां. आनी हिटेड आर्ग्युमेंट जावपाचें कारण ते हावस टॅक्साचो मदें इशू आयलो, कारण जायते सांगेकारांक दिसता हावस टॅक्स हें वाडलेलें आहा. दीस वॉज अ मेन इशू जो म्हाका सदांच म्हज्या काळजांतलो इशू. आयज सुद्दां आय एम व्हेरी मच फर्म ऑन दॅट इशू. सो आमी ते इशू टायमार म्हाका व्हडलोसो सपोर्ट रुलींग कावन्सिलाचो मेळ्ळो ना. त्या टायमार म्हाका रुमाल्ड फर्नांडीस, फौजिया शेख हांणी सपोर्ट केल्लो. हाज्या पयलीं संगम नायक BJPन वचना पयलीं ताणें म्हाका हावस टॅक्साक सपोर्ट केल्लो. हांव केलां तें केलां म्हणपी, ना तें ना म्हणपी. सो आतां तो BJPन केला. सो कावन्सील इतक्या फेवरान ना, कळ्ळें न्ही. सो हावस टॅक्स हें भरपूर वाडलां. गेल्ल्या कावन्सिलान म्हणजे 2015 to 2021 जे कावन्सील आहलें त्या कावन्सिलान हें भरपूर वाडयलां हावस टॅक्स आनी लोकांचें तें भरपाक जायना. आमी आमच्या कावन्सिलान मेजॉरिटी ना, आमी ऑपोजिशनान आहा, सो आमी कांय करपाक शकना. सो तो एक इशू आशिल्लो. त्या इशू भितर म्हजें आनी कॅरोज क्रुजा मदें आर्ग्युमेंट जालो. हांवें म्हटलें तूं आसलो चेअरपर्सन तेन्ना तें तुमी वाडयलां, तेन्ना ताजेर म्हजें आर्ग्युमेंट जालें. ताणें म्हाका पयलीं बैल म्हणलो, ते उपरांत हांवें ताका डॉंकी म्हणल्यार गाडूम आसता पळय, गाडाव जे आमी डॉंकी म्हणटा तें म्हटलें. सो हिटेड आर्ग्युमेंट जालो, कारण ताणें म्हाका बैल म्हणले नंतर सहज हांवूय कितें बैल म्हणटा तें उतर घेवचें ना. हांवें ताका म्हणलें तूं कावन्सिलान इतलीं वर्सां आहा, तुवें तें कित्याक वाडयलें, तुवें ऑब्जेक्ट करपाक जाय आशिल्लें, हें म्हजें उतर आशिल्लें. सो ताका लागून आर्ग्युमेंट जालो. सो इट वॉज फॉर अ डेवलपमेंट, फॉर अ हावस टॅक्स इशू, नथींग पर्सनल. आनी तिसरो इशू आशिल्लो तो म्हणल्यार मेन आमच्या डेवलपमेंटाचो. तो हांवें गेला म्हज्या वाड्याचो डेवलपमेंट, स्ट्रीट लायट्स त्यो घेतलेल्यो आहा. तशें जायते इशू आशिल्ले. मेन इशू आशिल्लो आनी उरलो तो सांग्या वयल्या मेन टॉपीक जी वाचता ती म्हटल्यार हांवें इशू घेतला तो सांगेचो जो फ्लॅग स्टँड आहा, त्या फ्लॅग स्टँडार पळय BJPचे लोक वचून उबे रावले बिहाराच्या इलेक्शनाच्या रिजल्टा दिसाक आनी घोशणा दिवपाक लागले. सो हांवें कितें म्हटलें, जरी ते बिहाराक तुमकां BJPक मेळटा वयर चडपाक, तर ते सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक मेळचें. ते गोवा फॉरवर्डाक मेळचें, ते काँग्रेसीक मेळचें, ते RGक आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक मेळचें. तर तांचें ऑब्जेक्शन आहा, ना ना फक्त आमकांच मेळपाक जाय, BJPकूच मेळपाक जाय अशें ते म्हणटात. सो हें कोणाच्या बापायचें बेस्ट न्ही. सांगेच्या मदें जो टावन आमचो फ्लॅग वयर काडटा कोणा बापायचें न्ही. हें सांगे म्युन्सिपल कावन्सिलाची प्रॉपर्टी, ही सगळ्या लोकांक रायट आहा आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक ती मेळटा. हें रेजोल्युशन घेवपाक लायलां. दुसरो इशू आशिल्लो तो पास जाला, तो म्हणल्यार युनियन हायस्कूल, मेरिकल्स हायस्कूल आनी सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयचीय स्कूल जी पडटा तांकां जरी वयलें हॉल जाय गॅदरींग करपाक भुरग्यांचें, जाल्यार ते हॉल हाफ रेटीन आतां ते 15,000 ते 7,500 रुपयान मेळपाक
जरी ताणी आमकां एक लेटर केलें की आमकां वयले हॉल जाय गॅदरींग करपाक कितें करपाक जाल्यार 7,500 ते हाफ रेटीन हॉल सगळ्या सांग्यावेल्या स्कुलांक दिवपाचें हो एक डिमांड म्हजो पास जाल्लो आहा. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा स्कुलांक दिवपाक. त्याच बरोबर तिनूय कम्युनिटी हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम ह्या कम्युनिटीक वर्साक एक फावटी आमी हॉल तांचे प्रोग्राम करपाक फ्री दितले. सो हांवें इशू घातलो तेन्ना ते इशू भितर तांकां तें मेळचें हो म्हजें प्रामाणीक मत आहा. आनी बाकीचे डेवलपमेंट जो आमचो बारीक बारीक डेवलपमेंट आहलो आनी आमी लॉजिकल एंडाक हाडलेले आहा. आमी इलेक्शनाक आमकां लोकांनी निवडून हाडलेले आमी लोक आमकां लोकांचे इश्यूज हायलायट करपाक लोकांनी हाडलेले आहा. ते इश्यूज लोकांचे मांडप हें आमचें कर्तव्य तें हांवें केल्लें आहा. आनी एक काल्लो टिचर म्हणून तिच्या घरा कडेन वचपाक सामकें रान जाल्लें आहा. कोण एकलो मनीस हाडायता पॉलिटिकल प्रेशरान म्हणून ते थिंगा 15 लोक रावता त्या लोकांक वचपाक रस्तो ना. सो त्या लोकांचो प्रश्न आमी सॉल्व केल्लो आहा. तण मारपाक फाल्यां आयच्या आयज धाड म्हटलां आनी तें क्लियर करून आमी घेतले. आनी एक कोण तरी जयंती म्हणून कोणाचें एप्लिकेशन आयलां रुमाल्डाच्या वॉर्डान तो डेवलपमेंट बंद जावपाक शकता. ऑलरेडी रुमाल्डान थिंगा शिशू वाटिका बालवाडी व्हरपाक थिंगा एक रिटेनिंग वॉल घेतलेलें आहा. ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आहा. कोण तरी जयंती म्हणून कोणें इलेक्शन केलां की आपल्याक तेणी रस्तो दिवचो म्हणून एक मनशाक लागून 1000 लोकांचो डेवलपमेंट आमी हाडपाक शकना. आमी ते रिजेक्शनाक घाल म्हटलां. सीओन ताजेर इन्स्पेक्शन करचें आनी आमचो ताका खडो अपोज आसतलो कित्याक थिंगा रुमाल्डाच्या वॉर्डान बामणसाय पडटा तें थिंगा डेवलपमेंट जावपाक जाय आनी एक मनशाक लागून तो डेवलपमेंट हाडपाचें ना. कोणाचो पॉलिटिकल प्रेशर आमी फोकोवन घेवचें ना. जें कावन्सिलाक जाय जें सांगेकारांक जाय तेंच सांग्यार जातलें आनी तें करपाक आमी येयल्लीं आहा. ओवरऑल जे कितें डिस्कशन जाल्लें आहा तुमी व्हिडिओ क्लिप्सान पळयल्ले आहा. आमी सांगेकारा बरोबर आहा. सांगेचे हावस टॅक्स देंवपाकूच जाय ह्या मताचो हांव आहा. सांग्यार बरें जावपाक जाय आनी हावस टॅक्स देंवोवपाक एकटे फाटी सुद्दां कावन्सिला भितर म्हजो मेन मुद्दो आसतलो. आनी आमी जेन्ना इलेक्शनाक वयतले तेन्ना अशे जे लोक जे लोकांक हावस टॅक्स देंवपाक जाय अशे लोकांक निवडून हाडचे लोकांनी हें म्हजें लोकांनी मागणी आहा. आनी कडेन मोस्ट प्रॉबब्ली ही कडेन लास्ट मिटींग जावपाक शकता नेक्स्ट इलेक्शनाच्या पयलीं कारण मार्चान चड कमचें इलेक्शन जातलें. पूण लोकांचे मॅक्झिमम प्रश्न सांगेकारांचे आमी हांगा मांडलेले आहा आनी त्या प्रश्नाचेर एक बरें सोल्युशन येतलें. आनी मेन अचिवमेंट म्हटल्यार जे ट्रान्सफर फी आशिल्ली 5,000 ती हांवें देंवून 1,000चेर हाडलेली आहा. आनी हें करपाक 10 जाण कावन्सिलरांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आहा पूण तांचे आभार मानता. तुमकांय सांगेकारांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. नमस्कार. हांव संगमेश्वर नायक वायस चेअरपर्सन ऑफ सांगे म्युनिसिपल कावन्सील. आयज आमची एक ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली 26 तारखेक म्हळ्यार टुडे. तातूंत भितर खूब पॉयंट्स आशिल्ले. खूब सगळे कावन्सिलराचे आपआपले पॉयंट्स आशिल्ले. तांच्यांनी आपली मतां मांडली तेजेर डिस्कशन जालें. एक रिजोल्युशन घेवपा जाली. खूब रिजोल्युशन जालें. सो तातूंत भितर म्हागेले जे कितें पॉयंट्स आशिल्ले ते हांव तुमचे मुखार मांडटां. फर्स्ट आमचो एक शिवाजी महाराजाचो पुतळो जो हांगा भव्य परत आमी एकदां स्थापीत करतात व्हडलो ब्रासाचो जो ऑलमोस्ट 24-25 फुटाचो वता चबुतरा धरून. सो त्या भव्य पुतळ्याचे आमकां चबुतरा करपाक लागून कावन्सिलाचें एक रिजोल्युशन जाय आशिल्लें. सो आय थँक्स टू ऑल द वॉर्ड कावन्सिलर्स कारण की तांच्यांनी ह्या येदो व्हडले चबुतराक लागून आमकां मान्यता दिल्ली आसा. रिजोल्युशन जाल्लें आसा की आमी त्या चबुतराचें काम सुरू जावचें. इतलेंच न्ही तर तें नेक्स्ट मिटिंगेक कन्फर्मेशनां येना आसतना तें काम आमी सुरू करचें कारण की फेब्रुवारीक आमचेलें शिवजयंती आसतली आनी त्या शिवजयंती वेळार तो मुर्ती स्थापीत जातली आनी तेजो भव्य असो कार्यक्रम जातलो. न भुतो न भविष्यो असो हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडपाचो प्रयत्न करतात. सो प्रयत्नाक सफलता येतली हितून दुबाव ना. तशेंच आमचे आमदार श्री सुभाष फळदेसाय ह्याचें मोलाचें योगदान आसा ह्या मुर्ती बसोवपा लागून. तशेंच आमचे कमिटी आसा ज्या कमिटीचो हांव स्वता अध्यक्ष जावन आसा संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती म्हणून. सो खूब खोशी दिसता जेन्ना आमचे 10 कावन्सिलर एक मतेन एक सहमतान जेन्ना आमकां सांगतात की तूं सर मुखार चबुतरा बांद आनी शिवाजी महाराजाचो पुतळो बांद. सो खूब खोशी भोगता. तसोच म्हगेलो दुसरो पॉयंट आसा टू डिस्कस एंड डिसायड ऑन द आमचे एक PhD फाटल्यान एक जागो आशिल्लो जो वीच वॉज युटिलायज्ड बाय द PWD. सो तो आमगेलो जागो PWD युटिलायज करताले. सो तो जागो आमकां तेजे कितें तरी आमकां म्युनिसिपालिटीक फंड मेळचे. सो त्या प्रयत्नान म्हागेलो पॉयंट आशिल्लो. सो तो बी पॉयंट डिस्कशनाक आयलो आनी ताजेरय एक रिव्यू जालो की हय इफ आमी तो लिजार दिवंक शकतात जाल्यार लिजार दिवचो म्हणून. सो तशेंच आनी खूब पॉयंट आशिल्ले. म्हाजें वेलनेस सेंटर आसा वाड्यार वॉर्ड नंबर 8चेर. त्या वॉर्डाचेर वेलनेस सेंटराक आमचो योगा आनी फर्स्ट एड कॅम्प अशे जायते कॅम्प सिनियर सिटीजनाक लागून
लाफ्टर कॅम्प असे कितलेशे कॅम्प घेवपाक मेळटा ताचे फंड्स आमचे कडेन आयिल्ले आसा सो तो फंड्स आमी युटिलायज करून अशे जायते सुविस्तर कॅम्प जे सिनियर सिटीजन आसा नाल्यार जे भुरगे आसा तांकां लागून कॅम्प ऑर्गनायज करतले 10 वॉर्डां लागून सो असे जायते मुद्दे आशिल्ले जे आमी कन्सिडर केले आनी आमचे मुद्दे मांडले आनी ते पास सुद्दां जाले सो तशेंच आमी जे कम्युनिटी आसात सगळी कम्युनिटी सांग्या वयली तांकांय हॉल जे आसा आमचे ते वर्सांतल्यान एकदां सगळे 4 कम्युनिटी ना 3 कम्युनिटी कितली कम्युनिटी आसा तितले कम्युनिटीक वर्सांतल्यान एकदां फुकट दिवपाचें असो रेजोल्युशन घेतिल्लें आसा सो ह्यो थोड्यो गोश्टी आसात ज्यो आमची जरी आमच्या कावन्सिला भितर आमचे डिफरन्सीस आसले तरी पूण जेन्ना सांग्या वयलीच्या उदरगतीचो प्रश्न येता तेन्ना 10 कावन्सिलर एक जाता आनी एक सहमतीन आपलें एक डिसिजन दिता खूब खोशी भोगता इतलें सांगून हांव म्हाजे दोन उतरां तुमकां सांगून वायंड अप करता थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.